दिलगिरी अंतीवर येता। एक महत्वपूर्ण विषय गोंयकारांचो विषय घेऊन तुमच्या मुखार आज आमचे अध्यक्ष भोवमानेस्त अमित बाब पाटकर आणि आमचे पैठणचे आमदार आदवोगाद कार्लोस आल्वारेस परेरा, त्याचबरोबर साउथ गोवाचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सावियो डी सिल्वा या खिणाक आमच्या बरोबर आसात। इश्टानो, तुमच्या माध्यमांतल्यान आज काँग्रेस पार्टी या सरकाराक उठोवपाचो प्रयत्न करता, जे गाढ न्हिदेन न्हिदलेले आसा, नाजाल्यार ते न्हिदपाचे सोंग करपाचे करता। आज आमी पळयता ज्या राज्याक सरकार आसपाक जाय ते सरकारान सुशासन दिवपाक जाय, सुरक्षा दिवपाक जाय, लोकांक प्रोटेक्शन दिवपाक जाय, ते आज गोंयकारांक खंयच मेळिल्ले आमकां दिश्टी पडना। आज कोणूच गोंयांत सुरक्षीत ना। सगळ्यांच्या मनान भय, हुस्को की आमच्या फ्लॅटान केन्ना अटॅक जातलो, आमचे घर केन्ना फोडटले, आमची तिजोरी केन्ना घेवन वयतले आनी आमचेर केन्ना वार जातलो, आमचेर केन्ना सुरी तोपपाचो प्रसंग येतलो, केन्ना आमचेर गुळी घालतले। आज कोणाकूच शाश्वती ना की हे सरकार, या सरकारचो मुखेली, गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेचेर आज व्हडलो प्रश्न चिन्ह निर्माण जाल्लो आसा। जेन्ना जेन्ना पत्रकार भाव भयणी तेका प्रश्न करता की आज हांगा अटॅक जालो, तुमचे म्हणणे कितें? हात जोडटा, स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा पुलिसेन, कारवाई जातली, सगळ्यांक भितर उडयतले। हे ते सेंटेन्स आज तुमकां सुद्धा पाठ जाला आसतले, सगळ्या गोंयकारांक पाठ जाला। हेच्या मुखार वचून कांयच एक्शन जायना, अरेस्ट जाता, पण जे लोक आज घायल जाता, जे लोक आज मरतात, ज्या लोकांचे आज लुकसाण जातात, त्या लोकांक थकाय कोण दितलो? ही जबाबदारी गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान घेतलेली आसा। ही जबाबदारी गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान घेतलेली आसा। ती जबाबदारी पार पाडपाक हे सरकार सबशेल फेल जाल्ले आसा, कित्याक हे सरकार इनसेन्सिटिव्ह आसा, गैर जिम्मेदार आसा। आपणाची जबाबदारी, आपणाची जापसालदारकी कितें आसा ते विसरलेले आसा। सत्ता हेंका फक्त पैशा खातीर, कमिशना खातीर आनी सगळी सेटिंगां करपा खातीर हे सरकार जाल्ले आसा। आज खुद्द भारतीय जनता पार्टीचे लीडर, तेंचे जाळवणदार, तेंचे कार्यकर्ते हुस्को करपाक लागल्या। आनी एक कार्यकर्तो तर काल आमकां अशें सांगतालो की आमी आतां घरान थोडे पयशे दवरल्या, लोक सगळे पयशे व्हरून तिजोरेन घालता, बँकेन घालता, खंयच्या लॉकरान दवरता, पूण तो सांगता आमी 1 लाख घरान दवरला, थोडे भांगार दवरला, कित्याक दरोडेखोर जेन्ना येतले तेन्ना तांकां दिवपाक कितें तरी आसपाक जाय, नाल्यार आमकां मारून उडयतले। अशी परिस्थिती आज गोंयांत जाल्या। वचात थंय गोंयच्या प्रत्येक वाठारांनी हे दरोडे, ही मारामारी, हे खून चालीक लागलेले आसा। सो ह्या सरकारान जे बाकीचे कमिशन आसा, पयशे लुटपाचे, खावपाचे, जमनी दोंगर कापपाचे, हे सगळे मातशे तुमी हेचे वयलें लक्ष काडात आनी गोंयकारांक सुरक्षताय दियात, गोंयकारांक प्रोटेक्शन दियात। तुमकां फक्त मताचे राजकारण तुम्ही करतात, पण गोंयकाराच्या अधिकाराचे, गोंयकाराच्या जिविताचे, गोंयकाराचे सुरक्षतायेचे कितें चल्ला हेची जबाब फक्त एका वाक्यान मुख्यमंत्र्यान दिली म्हण जावची ना। फक्त एक सेंटेन्स सदांच हात जोडून म्हटले म्हण जावचे ना। स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन पुलिसांक दिला, सगळ्यांक भितर उडयतले, जाले। मुखेलमंत्र्याक विचारता इतले म्हणून जाले, केन्ना जाग्यार पडटले, केन्ना एक्शन जातली, केन्ना गोंयांत तो भय निर्माण जातलो, केन्ना मुखेलमंत्री म्हण तुजो वचप तो दाखयतलो, हे गुंडा, हे मारेकरी, हे दरोडेखोर केन्ना तुका भियातले? तू राज्याचो गृहमंत्री, लोकांचे घर सांभाळपाची जबाबदारी ही तुझी जावन आसा, नाजाल्यार तू होम मिनिस्टर कसलो?
गृहमंत्री कसलो लोकांची घरां सुरक्षीत ना, पोलीस यंत्रणा तुझ्याकडे आसा, तू सांगू शकता की पोलीस हे सगळे जाग्यार घालपाक केपेबल ना? कित्याक तू हेचेर पावल मारिना? फक्त हात जोडटा आणि स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा सगळ्यांक अरेस्ट जाले, तुझे काम सोंपले, हितून काम सोंपना. मुख्यमंत्र्याची जबाबदारी, गृहमंत्र्याची जबाबदारी, होम मिनिस्टर म्हणून तुझी जबाबदारी, व्हड जबाबदारी आसा गोंयकारांक सुरक्षताय दिवपाक, गोंयकारांक प्रोटेक्शन दिवपाक आनी हे सगळे जागेर गावपाक एक भय निर्माण करपाची जबाबदारी ही मुख्यमंत्र्याची आसा. न्हिदपाचें सोंग करपाचें बंद कर, तुझ्याकडे सगळी यंत्रणा आसा, कसलोच अधिकार ना. बघता आमचे अद्वोगात कल्लूस अलवारीस परेरा हांकां उलोवपाक. हे दिसान जाले ते आमी आयकले ते बेश्टी बारीक गजाली म्हणून दाखयता की एक पॅटर्न चालू जाला वायलंट क्रायम्स वाडपाक. साउथ गोवाचे गँग वॉर, साउथ गोवाचे गँग वॉर, डेकॉयटी जाले दोनापावल, सॉल्जालना, म्हापशाचे डेकॉयटी जाले, राती घरां फोडून लोक आसून घरा कडेन चोरी करून गेले. आणि आता हे चोर येयले, डेकॉयट येयले आणि राती फ्लॅटान गेले आणि फ्लॅटान ते लोकांक पासून धमकी दिवन थिंगा चोरी केली. सेम डे आमी आयकला की सांताक्रूज पासून बगलरी जाली. आणि ते शब्दाचे प्ले करतात, नॉट डेकॉयटी, कित्याक डेकॉयटी 5 आनी मायज जाले. एंड इज रॉबरी जाले, चोरी जाली. बारीक मनीस उतराच्या शब्दाचे ते पळयना कितें लास्ट कितें जालें, चोरी जाली. हे कित्याक जाता? आमी सद्दां म्हणटा बरे पुलीस ऑफिसर आहात ते कोणशा दवरल्यात आनी थोडे पुलीस ऑफिसर बरे आहात ते पासून तुम्ही कंट्रोल करतात, तांकां नॅरेटिव्ह दितात, तांकां काम दितात. कसले काम? ऑपोजिशनाचे स्नूपिंग करपाक. ऑपोजिशन कितें करता तुम्ही टाइम वेस्ट करतात ते पळोवपाक. लॉ अँड ऑर्डर झोकमार म्हणटात. कित्याक? तुमचे लोक गुंडा वचून आहात तुमगे फाटपक्षान आणि तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक तुमचे पुलीस पासून जागे जाय. आता तुमकां खबर आसा हांवें असेंब्लीन पासून उलयल्लो, एक पीसीचो उलयल्लो, डिटेल सगळे सांगलोले, नांव सांगलो तेजे आणि सांगलो की कोण ते करप्शन करतालो तो आणि लोक ताका ट्रान्सफर केलो तेन्ना फोगेट्यो मारले आणि लोक खुश जाल्लो. आता तूं म्हाका सांग, होच मनीस गोंडसाक सीएमागे वयता बापूय बरोबर आणि फोटो काडटा आणि घाता सोशल मिडियाचेर, मेसेज कितें वयता लोकांक की म्हाका पावर आसा, सीएम क्लोज आसा. हांव जाणा कित्याक कितले फावटी आमचे बरोबर पासून येतात लोक फोटो काडपाक. आमी नेनात कोण क्रिमिनल तेचो बॅकग्रावंड, चुकून कोण एक जाणांनी लागलो जाल्यार तेंकलो जाल्यार फोटो काडले जाल्यार आमचें कांय सांगूं जायना, तूं भायर सोला आमी तुका वळखनात, तेशें फोटो जायना आमचे. म्हण एक्सक्लुझीव फोटो तेन्ना नांव काडून तूं जाणा तेन्ना हो ग्रुप फोटो तेन्ना मागीर आमकां दुबाव. कित्याक नांव घेत तेन्ना सगळ्याचें नांव घेत तेन्ना ऑफिसी आनी सीएमाचें नांवूय घेत तेन्ना मागीर कितें लोकांचे मनांत कितें आसा, म्हणून ताका पावर आसा आनी लोक ताका भिता. आतां असले करप्ट पुलीस आहात जाल्यार तूं चिंत आनी कितले तेंगे गॉडफादराचें नांव काडले. गॉडफादर म्हणल्यार पॉलिटिशियन गॉडफादर, धमकी दितले आनी मागीर पीआय आनी डीवायएसपी तांकां पीसीक भितले. हें चलता पळय. देखून आतां एक सादो पीसी पुलीस स्टेशन हालयता जाल्यार डीवायएसपी पासून भिवयता जाल्यार हे डेकॉयट येता ते कित्याक पुलिसीक भितले?
पळय एक व्हिडिओ दाखयता तो गेट पासून बंद करून गेलो म्हणून कसले लेवल ऑफ गट्स तेका हे कित्याक जाता पुलीस आमचे पासून म्हणून सांगले थोडे पुलीस आमचे कॉम्प्रोमाइज आसा तू केन्ना गेले जाल्यार आज तू पोगडास आहा थिंगा सागली आसा तरी हुई एक कोणे कंप्लेंट दिल्ली थिंगा पुलीस स्टेशनार दिल्ली की फोगेटे मारता तो कित म्युझिक कित चलवता कित राती कित जालें मागीर थिंगा तो आउटपोस्टा गेलो तेन्ना ते लोक आयले आनी तेगे मोटरा उज लायलो कित कोण त्या लोकांक पडले तो आशिल्लो म्हणून कंप्लेंट दिता कोणे लीक केले कोणाने जागे केलो तेका आनी हो सगळे मोव पेयलो थिंगा आनी तेका मारून गेले हांव नेणा कितें म्हूण तेगे मोटर नासयले हे कितको जाता कित्याक पुलीस हँड इन करता आतां पुलीस तू केन्ना कंप्लेंट करून गेलो जाल्यार लोक पासून तडपाडी पिता पुलिसी कंप्लेंट दिली जाल्यार ते सेटिंग करतले दुसरे सायडीक फोन करतले मागीर तो येतलो तुमकां धमकी दितलो वा तुमकां मारतलो वा तुका अटॅक करतलो वा जाल्यार पुलीस गुंडायतले आनी देखून पुलिसेचे भंय कोणाक ना देखून हांव म्हणटा हिंगा सावथ गोवाची इन्सिडंट पळय घरांत गेले जाल्यार एक गोश्ट जाता पूण फ्लॅटान वयता तेन्ना एक फ्लॅट म्हणल्यार बिल्डिंगा भितर आनी बिल्डिंगा आनी फ्लॅट आसतात म्हणल्यार हेंचे कॅपॅसिटी हेंचे घट्स फ्लॅटान वचपाक आनी लोक आहात तेन्ना एंट्री मारपाक चोरी करपाक आनी वचपाक म्हणल्यार एक खंयच्या लेवलार पावले देखून हांव म्हणटा आमी आतां पळय कोटेची ड्रग्स कोटेची एक्सायज स्कॅम चलता आतां गँग वॉर्स आनी रेप चलता मागीर असले वायलंट मर्डर आनी आतां डेकॉयटी गोंयचो जनता चिंतता बाबा आमी सेफ आसा थोडे लोक कितें करतात थोडे लोक पयशे बँकान दवरनात कित्याक बारीक मनशाक टायम ना बँकान वचपाक डिपॉझिट करपाक येवपाक ते फॉर्मालिटी चॅक बूक आनी एटीएम कार्ड ते थोडे नेनात कितलो यूज करपाक ते भितात थोडे बँकान करपाक आनी आम जाणात पासून की थोडे बँक पयशे गायले ते बँक कॉलेप्स जाले आनी तुगे पयशे गेले सो तेंचे भंय आसा की आमी एटलिस्ट घरा दवरल्यार मातशें सेफ आसता पूण तुजे घरांत आनी तूं जाणा आमी गोंयकार सगळे भावार्थ आसा कितें भुरगीं गोंय मनीस कोण येत जाल्यार आमी वेलकम करतात स्ट्रेंजर पासून जाल्यार कोण आवडना जाल्यार आमी ताका वेलकम करतात उदक कितें दितले आमी ताका आमी बसयतले चोर म्हणून केन्ना चिंतना पूण एश कोन्न आतां लोक येत जाल्यार आनी तूं जाणा गोंय आमी गांवांत पासून चडपाटी दार पासून बंद करनात लोक दार उक्ते दवरतात आनी आमी एकमेकांक घरा भितर वयतात पुजना वयतात भायर येतात आनी लोक एश कोन्न वयतात पूण आयज कितें जातलें एश कोन्न चलप तें लोकूय आमकां चाबता सर हें कितें चलप सो आय थिंक दॅट दीस डिमांड that we need a proper accountability. We need a dismissal of the government which is incompetent to maintain law and order. This is our primary demand because when there is a collapse of law and order, your state cannot function properly. And the blame goes to the investigative authorities. Your crime branch is not only the police which is at the police station, because your crime branch has to have intelligence. Your crime branch has to get proper reports and your crime branch should be unbiased. Even if it hurts your party, tell them what it hurts. But then you will come to know the truth, you will know how to control law and order. But एश कोन्न तूं सगळे सेटिंग केल्यार आनी सगळे बरें बरें दाखयल्यार ते भितर कितें कुसता ते कांय दिसना आनी भितर आमची गोंय कितको काबार जाता ते कित्याक असले लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आहा तेन्ना तूं पळय टुरिस्ट अटॅक करतात टुरिस्ट झगडी करतात आमगे गोंय पासून गोंयकार पासून टुरिस्टांक झगडी करतात कित्याक ते आमकां अटॅक करतात सो असले आमचे नांव गोंयची घाण जाता गोंयचें नांव पिड्यार जाता लोक मागीर भितात भुरग्यांक तेंचे धाडपा हांगा आनी आज पळय
एक्सिडेंट काल एक एक्सिडेंट जाला हे आनी लॉ अँड ऑर्डर न्ही पूण एक्सिडेंट जाले गाडी येयली टॅक्सी मारली ट्युरिस्टांची कोण मेलो ते लोक येना गोंय भोंवपाक ते येतात हॉलिडे करपाक एन्जॉयमेंट करपाक परत वचपाक आनी आमगे ते ट्युरिस्ट डेस्टिनेशनाचे आमगे आतां आमगे हे आहा ते बेंचमार्क आहा तो पडलो जाल्यार आमगे ट्युरिजम आतां फकत हो गोल्डन गूज आमगे मायलिंग बंद आनी तो गोल्डन गूज तूं मारलो जाल्यार कित्याक सगळे हे सगळे लॉ अँड ऑर्डर सेफ्टी ऑफ विमन सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन सेफ्टी ऑफ टुरिस्ट सगळे लॉ अँड ऑर्डर हे सामके ना जाले आमचे गोंय फकत तुमी आनी आमी आसतले आनी गोंय खबर फाटल्या 8 म्हयन्यांत जर आमी जर पॅटर्न पळयत जाल्यार एप्रिलान देप्याच्या घरात चोरी जाली कोण देपो भारतीय जनता पार्टीच्या दक्षिण गोंयच्या उमेदवार जी आशिल्ली तिच्याच फर्स्ट फॅमिलीच्या घरात चोरी जाता अजूनही चोर ह्या सरकाराक मेळना ताच्या उपरांत 18 सप्टेंबराक आमी पळयलें की गोंयचो एक नामनेचो एक्टिविस्ट जो गोंया पासत लढटा ताका दिन दहाडे रस्त्यार लोळोवन मारलो ताच्या उपरांत आमी पळयलें की म्हापश्यान 8 ऑक्टोबराक दिसाचे एका दोतोराच्या घरात डकैती जाता 22 ऑक्टोबराक आमी नावेली पळयले की पुलीस बाब एडगराक जो अजूनही इज फायटिंग फॉर हिज लायफ ताका पुलीस स्टेशना भितर वता एसॉल्ट करता 7 नोव्हेंबराक आमी सालिगांव पळयले डबल मर्डर जाता तो मनीस ट्रेन धरता पळटा चल्लो आनी काल 18 नोव्हेंबराक एकाच दिसाक 2 गोंयांत डकैती जाता एक आमचे बायणाच्या वाठारांत जातून आमची पुराय टीम आमचे ओबीसीचे चेअरमॅन आमचो खासदार तांचे स्थानिक लोक दीसभर थंय आशिल्ले ताका आतां जीएमसीन एडमीट केला ही इज ऑल्सो फायटिंग फॉर हिज लायफ आनी सांताक्रूज आमी पळयलें की थंय घर फोडून लोकांची पयशे आनी सगळे चोरांनी घेवन गेले आतां Goa is entering into the highest footfall period. आता काही दिसांनी इफी जावपाची आसा फुडल्या म्हयन्यात सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फिस्ट आसा ताच्या उपरांत क्रिसमस येता ताच्या उपरांत न्यू इयर येतलो सो दिस इज द हायेस्ट फुटफॉल पिरियड वेअर मॅक्झिमम टुरिस्ट गोंयांत येवपाचे आसा आनी हो पीक टुरिझम सीझन आता असल्या टायमाचेर मर्डर डेकॉयटी ड्रग रॅकेट्स फाटल्या दिसांनी आमी पळयले बाउन्सर एसॉल्ट आनी लँड माफिया ह्या मोठ्या प्रमाणात वाडला आता दिस इज नॉट अ लोकल इश्यू पर्टेनिंग टू गोवा दिस इज अ नॅशनल सिक्युरिटी अँड इंटरनॅशनल रेप्युटेशन इश्यू because on the eve of film festival international people are going to come Saint Francis Xavierच्या फिस्टाच्या निमतान इंटरनॅशनल लोक गोंयांत येतले आणि न्यू इयराच्या पीक सिजनात इंटरनॅशनल टुरिस्ट आज गोंयांत येतले फक्त एनएसए लायलो म्हणून हे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना आणि जेन्ना एनएसए एक सरकार लायता तेन्ना इट शोज that the entire governance system is broken and collapsed. तुम्ही काही क्रिमिनलाक लागून एनएसए इन्वोक केलो हातून काय अर्थ ना तुमचो एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह मशिनरी कोलॅप्स जाली पुलीस एका वटेन डिमोरलायज जाल्या पुलिसाचे इंटरफियरन्स वाडता आणि क्रिमिनल जो आसा पळय ताका सुशेगाद प्रोटेक्शन मेळटा आमदारान उल्लेख केलो की एक आमदार गुंडा म्हणून
वोच मुर्मुगांवचो आमदार फाटल्या दिसांनी सांगतालो, मिडियाकूच सांगलें मैं गुंडा हूं. ही हांची मस्ती इतली वाडल्या की हेच लोक गुंडाइजम प्रमोट करतात. वास्कोच लास्ट टाइम आमी गेल्ले की वास्कोच्या आमदाराचे खास मनीस तांणी पुलिसाकूच पेटयल्लो सकाळी फातोडी. आमी वचून ते बोवाळ करतकीच मागीर ताका एफआयआर जाली. सो आज पॉलिटिकल इंटरफियरन्स हे वाडलेलें आसा. ह्या सरकाराचे कसलेच पॉलिटिकल वील ना की चोरांक धरप, मर्डर थांबोवप. कित्याक आज सामान्य मनशाक पुलिसाचो भंय म्हणटा तो उरलेलो ना. आज गोंयांत एक सिस्टम वायड करेक्शनाची गरज आसा. फक्त कॉस्मेटीक तुम्ही एक्शनां केल्यो किंवा कॉस्मेटीक तुम्ही प्रोग्राम्स केले किंवा म्हजें घर घेवन तुम्ही गोंयभर भोंवले म्हणून जावचें ना. कित्याक आज गोंयकाराचें घर सुरक्षीत ना. म्हाका दिसता आज टायम आयिल्लो आसा की आज सेंट्रल गव्हर्नमेंटान खंय तरी आज स्टेप इन जावचें पडटलें. कित्याक स्टेट गव्हर्नमेंटाचो कंट्रोल हो गेल्लो आसा. आमी ह्या देशाच्या गृहमंत्री श्री अमित शाहजीक आमी उलो मारता की तुवें इंटरफियर जावचें पडटलें. गोंयचे लॉ एंड ऑर्डर डिटोरेट न्ही, ते टोटल कॉलेप्स जाल्ले आसा. The state government is unable and unwilling to control organized crime. खंय तरी पॉलिटिकल पेट्रोनेज हाच्या फाटल्यान आमकां जाणवता. क्रिमिनल टुरिझम, इंटरनॅशनल ड्रग सिंडिकेट आणि लँड माफिया हे आज मोठ्या प्रमाणात गोंयांत वाडत आसा. आमी मांद्रेच्या गांवांत पळयलें की तो बाबडो गोंयचो जागो प्रोटेक्ट करपाक गेलो, थंय ताका मारून उडयलो. कित्याक तो हिल कटीन हाडपाक गेलो. आता गोवा cannot afford a single high profile crime during this International Film Festival, during the SFX feast आणि क्रिसमस आणि न्यू इयर. आणि एक जर तर कसलोय जर इव्हेंट जर तर इफीच्या टायमार जर तर घडलो जाल्यार इंडियेची ग्लोबल इमेज डिस्ट्रॉय जातली. हे गोंयचे टुरिझमूच डॅमेज न्ही, पूण एडमिनिस्ट्रेटिव्ह इनकॉम्पिटन्स ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंटूय म्हाका दिसता आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट हे देशाच्या ग्लोबल पातळीवर एक्सपोज जातले. आमी आज ह्या सरकाराक वॉर्न करता, आमी अमित शाह वॉर्न करता की तुझे गोंयचे बीजेपीचे जे सरकार आसा ताणे अजून मेरेन कसलेच स्पेशल सेक्युरिटी ग्रीड इफीक लागून किंवा सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या फिस्टाक लागून अजूनही केल्लें ना. म्हणल्यार हाजो अर्थ दिस इज अ क्रिमिनल नेग्लिजन्स ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंट. आता गोंयचो होम मिनिस्टर म्हणटा तो गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री. आज खरेंच म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार आज आदले ह्या राज्याचे गृहमंत्री बाब रवी नायकाक म्हाका दिसता खूब याद करतले. आणि गोवा एक्चुअली मिसीस रवी नायक टुडे. जर तर ते आशिल्ले जाल्यार हांव मुख्यमंत्र्याक सांगपाचो की ते कार्ड आनी ताच्या हातीन दी म्हणून. कित्याक आज तूं कंप्लिटली फेल जाल्लो, तुजे कडेन ते जायना. आज क्रिमिनल टुरिझम हे गोंयांत वाडत आसा. आमी पळयतात की हे भायले लोक येवन आज गँग वॉर चालू जाला. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की टुरिस्टाक बाउन्सर मारतात. आज ड्रग कार्टल वाडला, लँड ग्रॅबिंग वाडला, नायट लायफ क्लबान थंय माफिया वाडला. आज एक्स्टॉर्शन ग्रुप हे गोंयांत आज वाडत आसा. सो आज गोंयकार म्हणटा तो सेफ ना. म्हाका दिसता खंय तरी आज पुलिसींग हे वीक जालां. आनी म्हाका दिसता सोशल पुलिसींग हे म्हाका दिसता आमी आतां चालू करचें पडटलें. आमचे आमदारान जे सांगलां की म्हाका दिसता ह्या सरकाराक इमिजिएटली डिसमीस करपाक जाय. आमी गेल्ले 2 म्हयने ह्या राज्याच्या गव्हर्नराकडे मागत आसा की हे सरकाराचे लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाला, एडमिनिस्ट्रेशन कोलॅप्स जाला, की हे सरकार इमिजिएटली बरखास्त करचे. वी विल सीक एन अपॉइंटमेंट ऑफ द गव्हर्नर अँड वी विल डिमांड that this government has to be dismissed immediately. We also demand the Home Minister of this country, Amit Shah, to deploy central intelligence coordination for the peak season. Goiche law and order he should monitor.
activate central narcotics unit to break drug rings, demand an immediate security audit of the coastal nightlife, hotel and border network, review criminal networks linked to the land and sand mafia. आणि म्हाका दिसता गव्हर्नरान आर्टिकल 355 हे कन्सिडर करचे पडटले टू प्रोटेक्ट द स्टेट ऑफ गोवा. काल हांव दिल्ली गेल्लो, आमची एक मिटींग आशिल्ली आणि जेन्ना रातचो जेन्ना आयलो तेन्ना म्हज्या आवयन म्हाका फोन केलो आणि खरेंच म्हाका स्वता काल राती भंय दिसलो, कित्याक आवयन म्हज्या की बायणाचे इन्सिडंट जाले आणि त्या विक्टीम जी आशिल्ली महिला तिने जेन्ना सांगले की ते आयले, ताणे आपल्या घोवाक मारलो आणि तू तिजोरीची चावी दी, आपल्या भुरग्याक मारले, आपल्या आवयक मारली आणि स्वताक जेन्ना मारले जेन्ना तिने सांगले, म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार आज भिला. म्हणजे आवयन म्हाका फोन करून सांगले की हे जे पळय चल्लां ते आपल्याक भंय दिसता, कित्याक म्हजी आवय, म्हजी काकी, म्हजो भाव हे सगळे एकठांय रावतात, 2 महिला एक पुरुष, मदीं हांव आसता. सो जेन्ना एक आवय फोन करून एक भुरग्याक जेन्ना सांगता की आज जेन्ना आपल्याक भंय दिसता, म्हाका दिसता आज खरेंच भिवपाची गरज आसा आज गोंयांत. आणि प्रत्येक गोंयकार हो आज भिला, कित्याक गोंयकार आज सुरक्षीत ना. बाबा अमरनाथान सांगले तशें मुख्यमंत्री फक्त हात जोडटा. फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्र्यान सांगले की आपूण सगळ्या पुलिसांक टायट करपाक लायला. तो खंयचे टायट उलयतालो ते म्हाका कळना. आज तुवें खंय तरी पुलिसाचे म्हाका दिसता हात बांदून दवरले. आज गरज आसा की ह्या देशाचे गृहमंत्री अमित शाह हांगा इंटरफियर जावचे आणि गोयचे लॉ अँड ऑर्डर आपल्या ताब्यात घेवचे, कित्याक गोवा रिप्रेझेंट्स ग्लोबल, गोवा रिप्रेझेंट्स इंडिया. आणि फाल्यां जर तर ह्या पीक सिजनान जर तर कितें अशी जर तर जाली जाल्यार गोंयचे म्हाका दिसता ग्लोबली नाव हे डिस्ट्रॉय जातलें. परत एकदा आमी डिमांड करता की गव्हर्नरान हे सरकार भारतीय जनता पार्टीचे डिसमीस करचे. फक्त म्हजे घर घेऊन भोवलो म्हणून जावचें ना. आज प्रत्येक गोंयकार आपल्या स्वताच्या घरांत जेन्ना सुरक्षीत ना तेन्ना ह्या म्हज्या घर स्कीम जी आसा ती सुद्धा म्हाका दिसता कोलॅप्स जाल्ली आसा. परत एकदा हे NSA तुम्ही लायले, गोंयकारांच्या दोळ्याक उदक लायले म्हणून जावचें ना. आमी आज पळयता की हे सरकार इवन एका वेळाचेर पुलिसाक सुद्धा गुंडा करता. नावेलीची जी केस बाब एडगर नेटवर्क जो आपलो थंय बाबलो जिवार आज तो फाईट करता, ताका ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान पुलिसाक युनिफॉर्म घालून गुंडा केले. सो आज वेळ आयिल्लो आसा की प्रत्येक गोंयकार हो म्हाका दिसता सुरक्षीत ना. वी विल डिस्कस. म्हाका दिसता कम्युनिटी पुलिसिंग हे आतां आमकां सतर्क रावचें पडटलें. प्रत्येक वाठारांनी, प्रत्येक गांवांनी, प्रत्येक वॉर्डांनी कम्युनिटी पुलिसिंग आज करपाची गरज आहा. काँग्रेस पार्टी विल थिंक ऑन दीस आणि म्हाका दिसता मे बी वन वर्कशॉप वी विल ऑर्गनायज की गोंयच्या नागरिकांक कम्युनिटी पुलिसिंग आज करचें पडटलें. कित्याक आज गोंय राज्यांतलो पुलीस डिपार्टमेंट हो फेल जाल्लो आसा. म्हाका एक म्हायती मेळ्ळी की खंयच्या पुलीसवाल्याची खंय मोटरसायकलूच चोरली. आता परिस्थिती अशी जाल्या की फाल्यां पुलीस स्टेशनार सुद्धा चोरी जातली, अशी आज ही परिस्थिती जाल्या. कित्याक फाटल्या दिसांनी पुलीस स्टेशनाच्या भायर झगडी जाताली. सो वी डिमांड दॅट दीस गव्हर्नमेंट हॅज टू बी डिसमिस्ड आणि जे डिमांड आमी अमित शाह घातल्या ह्यो ताबडतोब म्हाका दिसता युनियन मिनिस्टर फॉर द कंट्री, होम मिनिस्टर फॉर द कंट्री हॅज टू इंटरव्हीन अँड टेक द कंट्रोल ऑफ गोवा. एनी क्वेश्चन्स? हे 10 वर्षाचे सरकाराचे परफॉर्मन्स कसे पडले? सरकाराचे परफॉर्मन्स आज गोंयकार सुरक्षीत ना. चोर येता घरान गोंयकारांक मारता, आसा ते सगळे भांगर पयशे घेऊन चल्लो. हे परफॉर्मन्स या सरकाराचे. सर रिसेंटली अमित सावंत जॉइन जाले. अमित सावंत अशें आयकपाक येयला की तेजे सस्पेन्शन इन्फ्लुअन्स आसले काय, सो ही कॅन जॉइन काँग्रेस. आज तू सुरक्षीत ना. तू तुमच्या वाठारांतल्यान पळयला पळय आज तुझे घर, तुझे घरांत रावपी तुजी फामील आज सुरक्षीत ना. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट.
I think we have to focus on this issue, and this issue I think our at block level they have already addressed. Thank you. जी चोरी झाली ती 4 दिवसा पहिली झाली. चौदार झाली ती चोरी. 4 दिवसा पहिली आणि पोलिसांनी ते काय मीडिया का आपयला का म्हणून. तसेच जेन्ना अधिवेशन चालू आशिल्लें आणि हे हांवें मिडियाच्या मुखार हाडले, जेन्ना देफ्याच्या घरा पळय चोरी जाली तेच्या इमिजिएटली 2 दिसांनी ते गेरा स्कूल जे आसा कदंबा प्लॅटोचेर थंय ते विलाज आसा, रो विलाज, त्या रो विलानूय एक चोरी जाली आणि ह्याच पुलीस डिपार्टमेंटान मिडियाक सांगलें की ती दामून दवर, ती तुमकां प्रेस नोट इश्यू करूंक ना. आज मेरेन त्या घरातले कितें चोरी जाले, ते चोर मेळ्ळे काय ना हे सुद्धा सरकार सांगना. आणि त्या अधिवेशनात तुम्ही पळयलां की मुख्यमंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस एडमिट करता की आज म्हणटा तो मिडियाक लागून, सोशल मिडियाक लागून हे सगळे भायर येता म्हणून तुमकां कळटा केसी आमी धरल्या म्हणून. म्हणजे हाचो अर्थ कितें? ही एडमिटेड दॅट देयर इज अ कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर इन द मॉन्सून सेशन.